सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या डॉक्टर डोरीन नोरोना हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या बॅप्टिस्ट गामा हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आग्नेलो फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळीं जीं कोण आपणाची भलायकी पासत मागूंक आमकां लायिल्लें आसा तांचे पासत मागुया देवान तांकां आपल्या गोपान दवरूंक आनी सगळ्या दुयेंसांतली तांकां निवारूंक. मणिपूरच्या स्टेटा पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासतूय मागुया. सगळे तरेचे जें वयर सकयल जाता लोकां मदें वायलन्स जे करतात ह्या दिसांनी तें सगळें बंद जावंक आनी आमकां सगल्यांक सुसेग आसूंक आनी शांती आसूंक आमी आमच्या भारत देशांत आनी आमच्या राज्यांत शांती पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योंत लुईस गोन्झागा मोटवाशी हाचो आयज उगडास करता. किरीत भाशेन बाग्योंत लुईस तरणाट्यांचो आस्कारी आनी तरणाट्यांक व भुरग्यांक पाद्रीपणाक तयारी करूंकूय ताणें खूब आदार केलो. किरीत भाशेन मागुया आमच्या तरणाट्यां पासत, आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यां पासत, आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां पासत, जे कोण इगोर्जेन आसात तांचे पासत, तेच बरोबर जे कोण केन्नाच इगोर्जेन येयनात पयस पयसशी पडलेले आसात ह्या सगळ्या तरणाट्यां पासत वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या विसांनी आनी वायटांनी सांपडल्यात, ट्रॅपांनी सांपडलेले आसात. ह्या सगळ्या आमच्या तरणाट्यां पासत आमी आयच्या दिसाक किरीत भाशेन मागुया. आनी जायते पावटी आमी जेजून शिकयलेली बरी देणी आमच्या जिवितांत जिवंक आनी आमच्या तरणाट्यांक ती शिकोवंक घडये चुकल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाग्योन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व देण्याच्या दातारा, तुझ्या आदारान बाग्योंत लुईसान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विनवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना, तरूय प्राचितान तुजेशी परतोंक आनी काळजाचें निर्मळपण जडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. बाग्योंत पावलून कोरीतकारान बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचत. भावा भयणींनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडें उमता तो थोडें लिवता आनी जो चड उमता तो चड लिवता. आपणाक दिवंक थारायलां तें जण एकल्याक दिवचें, तोंड वांकडें करून ओ दिवचें सुटना म्हूण न्हय. कित्याक जो आस्त्या तोंडान दिता ताजो देव मोग कोत्ता. तर आमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच गरज
तितलें मेळटलें आनी त्या भायर तयार कोन्यो करून तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो सदोल आतां तो दुर्बलांक वांटा, ताजें बरेंपण तोखता सदांकाल. जो ओंप्यांक बी आनी ताका पसून खाण जेवण दिता, तो तुमकां बी दितलो आनी तुमचें प्राणीकपणाचें फळ वाडयतलो. आनी सगळ्या वस्तूंनी गिरेस्त जावन तुमी सगळी तरेक उदार जावंक शकतल्यात आनी अशें आमचें कामां वरवीं लोक देवाक अदीक आर्गां दिवंक पावतलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. परतून म्हणया, जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताज्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताजी संसद पितुमीचेर पोलीस जायत वेतली, प्राणीक मनशाची संतोश सदोवी. सबाब, जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताज्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय. ताजें प्राणीकपण सासणांक तोखतलें. पोऱ्या मनशांक कालुकान उजवाड कसो पडजोळटा, कित्याक तो कोनवालो तयार काळजाचो आनी शेगुणी. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. सदोल आतां तो दुर्बलांक वांटा, ताजें बरेंपण तोखता सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय धरात, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाख्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर.
आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुज्या भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणलां तशें आयज लुईस गोंजागा हाची परब. आनी लुईस गोंजागा केरीत भाशेन तरणाट्यांचो आस्कारी. आनी आयच्या जमात प्रार्थनान आमी आयकलां बरींशीं 2 उतरां. तो निर्दोशी. निर्दोशी म्हणल्यार ताका कसलोच दोश ना, कसलेंच पाप कशें ताका ना. नितोळ निर्मळ देवा मुखार. तशेंच प्राचीत. आनी प्राचीत घेवन ताणें आपलें जिवीत आनीक पवित्र केलें प्राचिता वरवीं. आनी हेंच करूंक खेरीत भाशेन लुईस गोंजागा हाणें तरणाट्यांक शिकयलें. तरणाट्यांचो खेरीत मोगाचो, तरणाट्यांचें पडलेलो आनी तरणाट्यांक आकारणी दितालो तसलो. आयचीं वाचपां जें आमी आयकल्यां ही खेरीत भाशेन ही आकारणी तरणाट्यांक दिवंक ताणेंय बीन वापरल्यान. भोव करून ह्यो 3 वस्तू. दुसऱ्यांक दिवप, दान दिवप, वो आर्म्स गिवींग आमी म्हणटा. खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक जेन्ना दिता तेन्ना दुसऱ्यांचें जिवीत बरें जाता, वो दुसऱ्यांचें जिवीत व्हडू जाता. भोव करून जीं कोण कश्टवतात, ज्या कोणाक चोड दिल्लें ना, जीं कोण समाजाची देगेक आसात, म्हणटच असल्यांक तूं जेन्ना कितेंय दिता तेन्ना तूं तांचें जिवीत बरें करता. जाल्यार दुसरे वाटेन मागणें तूं करता तेन्ना तुजो संबंद देवा लागीं घडटा. आनी देवा लागीं संबंद जरी तर आमचो ना, आमी मागीर कोणूय जावं, भुरगीं, तरणाटीं, वाडलोलीं, जावं आमी पाद्री, जावं माद्री, वो कोणूय आमी जावं, जरी तर देवा लागीं आमचो संबंद ना जाल्यार आमचें जिवीत सांडलेलें. आनी आमी सगलें जें कितें करता तें एक दिसतें पोलकें कशें. तर मागण्या वरवीं देवा लागीं हो संबंद सदांच घडोवन दवरूंक लुईस गोंजागा खेरीत भाशेन तरणाट्यांक शिकयतालो. आनी मागणें म्हणटा तेन्ना खासगी मागणें आपणाचेंच. आनी खासगी मागणें आसा तें लोक कोणाक कळनासतना करतात. खासगी मागणें आसा तें दुसऱ्यांक दाखोवचें पासत न्हू. जाल्यार दुसरे भाशेचें मागणें आसा तें समुदायीक मागणें. समुदायीक मागणें दुसऱ्यांक दाखोवचें पासत न्हू, पूण तें दुसऱ्या बराबर जेन्ना आमी करता तेन्ना सांगाती मेळून एक पर्जा, एक फामील कशी आमी देवा लागीं आमचो संबंद घट दवरता. दुसऱ्या मुखार जेन्ना आमी मागणें करता, भोव करून आमचें मागणें दुसऱ्यांक आयकोंक येता तेन्ना आमी आमची तरणाटीं करीत भाशेन आमी एडोरेशन जेन्ना करता तेन्ना आमची तरणाटीं हें मागणें करतात व्हडलीं. फेमस जावपाक न्हू, वो दुसऱ्यांक दाखोवपाक न्हू, पूण खेरीत भाशेन ह्या मागण्या वरवीं दुसऱ्यांकूय आदार जावपाक. जशें पयलो गूण आमी म्हणला दुसऱ्यांक दान दिवप. मागणे पासून जेन्ना व्हडल्यान करता समुदाया बराबर तेन्ना दुसऱ्यांक आदार जाता. भोव करून जी कोण केन्नाच आपलें तोंड उगडनात, वो जांकां कडेन मागणें आनी कशें करपाचें हें कडेन खबर ना, असल्यांक आदार जाता. जेन्ना तुका दिल्लें देणें घेवन तूं देवाक व्हडल्यान मागणें करता समुदाया बराबर. भाव भयणीनो, हे गूण जेन्ना आमकां दिल्ले आसात तेन्ना ह्या गुणा वरवीं आमच्यान हें पवित्रपण जोडूंक जाता. भोव करून भाग्यवंत लुईस गोंजागा हें शिकयतालो. आमी जेन्ना उपास करता तेन्ना एके भाशेन आपणाचीच दोमावणी, सेल्फ डिसिप्लीन. कित्याक ह्या संवसारान जियेता आसतना भोव करून हे तरणाटे पिरायेचेर पातकाच्यो ताळण्यो जायत्यो संवसार आमकां दाखयता तें जाय तें ओडटा आमकां.
तर असल्या वेळार खेरीत भाशेन ही आप दमावणी घेवचे पासत उपासा वरवीं प्राचिता वरवीं आमी देवाक आनीक चिटकून रावूंक आनी आमचेंच जिवीत एके भाशेन आमी शिस्तीन दवरूंक आमकां आदार मेळटा हेंय लुईस गोंजागा तरणाट्यांक शिकयतालो. तर भाव भयणीनो, आमकां दुसऱ्यांक दिवन देवा लागीं मागण्यान आमी घट रावून आनी प्राचिता वरवीं आमचीच आमी दमावणी करून एक बरें जिवीत जिवंक सगल्यांक उलो मारलेलो आसा. आनी अशें करता आसतना आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्योन पावलू खेरीत भाशेन सांगता दिवप कशे भाशेन जावपाक जाय. दिवचें सुटना म्हणूनय पूण खेरीत भाशेन सगल्या मनान सगल्या काळजान एके भाशेन तूं दिता तेन्ना तूं देवा भाशेन जाता, तेन्ना तुजें काळीज देवा सारकें जाता. तर ही कृपा आमकां आयज आमी मागुया. देवान जी देणी आमकां दिल्लीं आसात ह्या देण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आनी ह्या देण्या वरवीं आमी आमचेंच जिवीत पवित्र करूंक, ह्या देण्या वरवीं आमी देवाक दादूस करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. उदारपणान तूं आमकां दाखवाचो सरो तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरांत आमकां म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा भाग्योंत लुईसा वरवीं आमकांय कुरपेच्या नितळ निर्मळ शेळ्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुबां देण्यांनी भर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुईस गोंजागा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवार. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
हेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोरगो टुया Sumiaci suami लोकाता आनी एकाशी पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण कोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर, बागेवन लुईस गोंजागा आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचें जिवीत देवान आमकां दिलां आनी आमच्या जिवितांतलें आमी दुसऱ्यांक जें दिता तातूंतल्यान आमची पवित्रताय वाडटा. आमी देवाक मागणें करून तशेंच आमच्या जिवितान आप दमावणी करून जेन्ना आमी उपास प्राचीत करता तेन्ना आमचें पवित्रपण वाडटा. हेच पवित्रतायेन आमी सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे जिवीत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे जिवीत संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे जिवीत संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केलें. बाग्योंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितेकाळी दिनवासूंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या पातकी सैमाच्या आनी संवसारी वंडावण्या मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे घोटायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. जेजू बराबर येवन वेळ चारूंक असो एक आमी सगळीं घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सासवोत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे खोर म्हजे हांव आयकता.
सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी परवाशा परवाशा फातक्यांच्या फाटक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी परवासो म्हजो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासो मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुझे उगड तुझे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जो येता आनी आनी आपल्याकूच आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासणाचो चाकून कशी चाकोर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून म्हाका दिलो देखून म्हाका ताचे ताचे काकुतीन काकुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे थाय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासवांची कोटा गोठा जायते पावटी जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणा हांव जाणा तुजे तुजे मजतीन मजतीन हांव जैत हांव वतली जैत वरतलो हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण दितेली जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तुजेर पातयो पूण भियेता बी येता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार म्हाका ना जायन मागो म्हूण जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी बाडीत म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर ओतोर वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे थाय आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळो ओदीक करून उदीक करून एमकोणाच्या कोंडाच्या चपक्याच्या वेळार चपक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणून तुका आनी म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका निर्मी नाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक आमेन आमीन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तशें तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तशें तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू लागून मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तशें तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू लागून मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यंती मारे लागून मरे आदार दी उदृश्टा उदरुश्टा सांपडलोल्या मजत कोर मजत कर अस्कोत काळजांच्या वस्तूत काळजाच्या माग पोरचे पासून पासून जा जा शेरातीन शहरातीन देवाच्या देवाच्या मुनेऱ्यांची म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर विनंत कर सोगल्या सगल्या देवाक पेटयलोल्या देवाक पेटयलेल्या अस्तुऱ्या पासत वस्तूंपासून फावो कोर हवा कर तुजो आदार तुजो आदार सोगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो येसायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगल्या पिडेस्तां पासत करीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागुया आमचो आदार सुमियाच्या नांवार आसा सुमिया म्हजे मागणे आयक सुमिया सूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक
तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सरपदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगू आमेन. गायन घेऊया T23 पेज नंबर 214 T23.